गीत घेऊया R38 पेज नंबर 196 R38. जेजू तू मोग जिवो, जेजू तू अमृत आमच्या जिविताचो. हे सकाळी नव्यान तुझ्या पांयाशी आमी धांवून आयल्यो, कित्याक तूच आमचें जिवीत. तूं आमच्या जिविताचें अमृत आनी ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय. बरेपणी हें तुजें पवित्र हाजीरपण आमचे पासत. संवसार सोरोपर्यंत तूं आमचे सांगाता आसतलोय, ही तुवें आमकां केल्ली बासावणी पाडून ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं ह्या वेळार हाजीर जालाय. तुका आर्गां दिता, हांव दिनवासता, हांव तुजी स्तुती महिमा करता. तुजे मुखार सरपटून तूं आमचो खरो जिवो देव म्हूण मानून घेता आनी आमचेंच समर्पण तुका करून
आमची मान खोल बागाव तुका एकाच खऱ्या जिव्या देवाक आमी परनिपाट आनी नमस्कार करता. आमची ही ओपणी हे सकाळी मानून घे. We bow our head in adoration. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. जेजू आयज हे सकाळी आमचे लागीं आनीक उगडी कारणां आसात. तुज्या मुखार येवंक, तुका सरपटूंक, तुका वाखाणूंक दिनवासूंक. आनी आख्या दिसाक तूं आमकां आनिकूय जायतीं कारणां दितलोय. ह्या सगळ्या कारणां पासत आदी फुडेंच हे सकाळी आमी अर्पण आमचें तुका करता. खेरीत भाशेन तुका दिनवा सारगां आयचे सकाळी. आयज अंतरराष्ट्रीय दीस अस्तुऱ्यांचो, इंटरनॅशनल वुमन्स डे. सगळ्या अस्तुऱ्यां पासत तुका आर्गां दिनवास तुजी मोहिमा. आनी भोव करून तुज्या सोडवणेच्या वावरांत जे परी तुवें अस्तुऱ्यांक जागो दिलो, जे परी तुवें तांकां मिसळ केली तुज्या वावरांत, दाखयता तुजी खेरीत आपुरबाय अस्तुऱ्यां सवें. जेजू तुज्या आनी ह्या संवसारांत कशेय भाशेन येवंक जाताली. पूण बापाची येवजण काय बरी, कितली वर्ती की आमचो देव एके अस्तुरेच्या कुसव्यान ह्या संवसारांत आमचेच भाशेन सुरवात करता. अस्तुरे वरवीं ह्या संवसारांत मनीस कसो प्रवेश करूंक तुजी खुशी जाली. अस्तुरेचो मान तुवें उंच उखलून दवरलोय. काय बरें तेणी. ह्या पासून तुका आर्गां दिनवास. तुजी उदार येवजण आमी मानून घेता.
जेजू आयज तुज्या पांयाशी दिमी घालून जायत्यो वस्तुऱ्यो आसा. तुजी सेवा जायत्यो वस्तुऱ्यो करतात. तुज्या मंदिरान जायत्यो वस्तुऱ्यो येतात. जेजू तुझें कार्य ह्या संवसारान करूंक जायत्यो वस्तुऱ्यो फुडें सरलेल्यो आसा. ह्या सगल्या पासत तुका हारगां, दिनवास, महिमा, कितलें सोबीत देणें तें. तुजे उदार येवजणेची बापा, हो वेळ आमी जेजूच्या पांयाशी सारूंक हांगासर आसांव देतना. तुजो आशिर्वाद खेरीत भाशेन सगल्या वस्तुऱ्यांचेर मागता. बापा, तुजो आशिर्वाद तुज्या पुता जेजूक वळखला आनी ताका मानून घेतला त्या वस्तुऱ्यांचेर खेरीत भाशेन. त्याच बरोबर ज्या वस्तुऱ्यांनी आजून पासून जेजूक वळखूंक ना, व ताची खबर आयकूंक ना, व ताका मानून घेवंक ना, ह्याय वस्तुऱ्यांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल, उपट आशिर्वाद घाल. आनी तुजी कृपा तांकां दी. हे कृपेन ह्या संवसारान ह्यो सगल्यो वस्तुऱ्यो सोडवणेची हातयारां जावन. ह्या वेळार तुमच्या मदल्या कोणाकूय वस्तुरेंच्या देण्या पासत व खूद वस्तुऱ्यो कश्यो देवाक आर्गां दिवंक दिनवासो तुमची मागणी करूंक दिसतात, व्हडल्या ताळ्यान तुमी ती करची. Lord Jesus, I praise and thank you for this day you have given me to come at your feet, Lord Jesus. Lord Jesus, I lift up to you all the women. The first woman was the mother. Jesus, you bore. And she is the first tabernacle for us, Lord Jesus. Give us the grace, Lord Jesus, to respect all the women, not to look at them in a different way, Lord Jesus. And give us the grace always, Lord Jesus, to focus on our Mother Mary. There is no woman like our Mother Mary. Jesus, give your grace to all the women, Lord Jesus, to safeguard their modesty, Lord Jesus. Give them the grace, Lord Jesus, to always to be with us in the midst of us, with one love, Lord, with one mind, one heart, Lord Jesus. Give them the grace, Lord Jesus, to always to give you the first place, Lord Jesus, and to live in a spiritual way, Lord Jesus, in holiness, which Jesus always wants us to. I praise you, Jesus, and thank you, Jesus, for the gift of woman.
अर्गान दिनवासिता आमची उस्तरी म्हणल्यार पयली आमची सायबीण माय आसात तिचे वरवीं तूं आमकां फावत जाता अर्गान दिनवासिता म्हजे मायनशेप आसात तिचे वरवीं हांव ह्या धर्मांत अर्गान दिनवासिता म्हजे बायलेक आसात जो तुवें म्हाका म्हजें जिवीत बरे भाशेन चलोवंक म्हजो कुटूंब चलोवंक म्हाका सांगात दिला देखून अर्गान दिनवासिकाचे सगळे उस्तरेक आसात संवसारांत अदी करून जे तुजेच फुड्यान येतात जे तुजे लागीं मागतात जे तुजे सांगाता आसात तांकां सगळ्यांक आनी जीं कोण आजुनूय तुका मानून घेनात तुजेर बावाट करिनात तुजे सोयशी येनात तांकां सगळ्यांक तूं बेसांवांनी आनी देण्यांनी वरवीं मागता Morada खातीर तुज्या पांच शिक्षे ताची जावं म्हाका पावत पर्यंत म्हाका त्या संवसारांत जियेतना कसले सगळे तुजो तरी पुस्तक मोग आनी अपुरबाय तुवें दाखयली एके उस्तरेच्या जिवितांत एक दूर कशी एक कमी कशी एक आवय एक शाण्या कशी सगळीं आमची उस्तरे वळखतात सगळ्या तांच्या येदने खातीर आमकां तशेंच मोलाची तुजे आवय खातीर आमची सगळींची बांदगी आमकां खबर तुजे जायतीं देणी जायतो आदार जायतो आसरो आमकां फावो जाता तुज्या रोग करणे खातीर तुका आर्गां दिता तशेंच तुज्या सगळींच्या राज्यांत आसतली सगळीं आमच्यो वस्तू दोळ्यो आवडल्यो तांच्या पाकांतली मिटी करून तांकां सदांच सुखेस दवरून ताका आमकां निवास दिवं हांव मागतां As we celebrate this International Women's Day today, I thank you, Heavenly Father, for giving us a place in your creation, for giving us a very special place in the salvation history. I thank you for making me part of that creation, for blessing me as a woman. I thank you, Heavenly Father, for the gift of Mother Mary in my life, for the gift of my mother, my sisters, and all the women in my life. But in a very special way, I thank you for the women saints in the church who have lived 100% your will, Lord, to show how much they love your Son, to show the world that notwithstanding their pain, their sufferings, their struggles, they lived your will, they loved your Son, and you gave them the honor of the altar. Help us, Lord Jesus, as we celebrate this day, that we too may love you, that we too may stand firm in our choice of living for you, of witnessing you in our lives. I praise and thank you for all the women in my life, for all my friends. Bless them and their families, Lord Jesus, abundantly. I praise and thank you, Jesus. I love you, Jesus. देवाच्या बुधा मुंच्या सोयींच्या
मोक्षाच्या तारखा घेऊन तुझ्या कुसव्यान देव तुका विचता तू कबूल आसा हांव देवाची जागून तुवें सांगलाय तशें मोशी सोवे जागोर तुवें सांगलाय तशें मोशी सोवे मोगळा जेसू खेरीत भाशेन वस्तोरेक तुवें तुज्या दुखान तुज्या कोश्टान वांटो दिलो आयज पासून जायतीं जाणां तुज्या कोश्टान दुखान मिसळ आसा तांकां सगल्यांक तुजे मुखार आमी उबारला तुजी कृपा तांकां दी मजबूत तांकां कर कोश्टांचेर जैत व्हरून तांकां शिकय तुजो पूत जातलो दुखीचो मनीस आनी आत्मो तुजो दुखीच्या पाल्यान विदलोलो जातलो तूं कबूल आसा हांव देवाची जागून तुवें सांगलाय तशें मोची सोवे हांव देवाची जागून तुवें सांगलाय तशें मोची सोवे जेजू खेरीत भाशेन आयच्या काळाचे वस्तरेक तुज्या हातान आमी घालता वो करून आमच्या तरणाट्यांक आमच्या चेडवा भुरग्यांक तुज्या हातान जेजू आमी ह्या वेळार घालता ह्या संवसारान तांकां फावो ती सुरक्षा दी ह्या संवसारान जियेत आसतना सगल्या वायटांतली विघ्नांतली तांकां निवार गिरासूंक रावतल्या दुस्मानाच्या हातांतली तांकां निवार पातकांतली तांकां निवार जेजू तुज्या हातान आमी घालता सगल्या आमच्या वस्तुऱ्यांक तुजो मोग तुजी आपुरबाय सदांच चाकून तांकां फावो कर आनी ह्या संवसाराची उदारगत तांचे वरवीं जावं आमच्या घोराब्यांची उदारगत तांचे वरवीं जावं आमच्यो शाळा आमच्यो कॉलेजी तरणाट्यांक आकारणी दितली घरां सगळी तुज्या हातांत घालता तुज्या सोडवणीच्या वावरांत तुज्या मोगाच्या वावरांत तुज्या आपुरबाय दितल्या वावरांत सगल्या वस्तुऱ्यांक राख सांबाळ आनी तुजी हातयारां तांकां कर म्हूण खेरीत भाशेन तांचे पासत आयच्या दिसाक दुनिया आमी मागता
तुजो पूत कुर्सार तुज दोळ्या मुखार प्राण सोडूंक वेता मनशाच्या धारणा तुज पुताक भेटून तूं कबूल आसाय हांव देवाशी जागून तुवें सांगलाय तशें Moses away, oh, now the Vashis are good, who will sing like Goshen, Moses away, God. How the Vashis are good, who will sing like Goshen, Moses away. मिसाचे भेटेक आमी तयार आसा ह्या वेळार आमची ओपणी करुया आमची इंतेसावां ह्या मिसाचे भेटेक हाडुया सगळी तुमची मागणी ह्या वेळार तुमच्याच मनांतल्यान मिसाचे भेटेक आल्तारार हाडात जेजू ह्या वेळार आमची मागणी मानून घे आमची इंतेसावां ह्या मिसाक मानून घे आमच्याच जण एकल्या पासत आमची मागणी आमच्या गोराब्यां पासत ज्या समुदायान आमी जियेता ते आमच्या समुदाया पासत जेजू आमची मागणी आयकून घे आमच्या गोंयच्या राज्या पासत सगळे तरेच्या वायटांतले आमकां निवार सगळ्या घुसपा गोंदळांतले आमकां निवार भो करून जेन्ना आमचो देश इलिसांवांच्या बोवाळान पडपाक लागला ह्या असल्या इलिसांवांक लागून जें वायट भितर सरता तातूंतली आमकां निवार आनी आख्ख्या संवसाराक शांती फावो कर आमच्या फुडाऱ्यांचेर आमच्या वडिलांचेर तुजो आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेक दुनिया तांकां सगल्यांक तो तुज्या हातान घे आनी तुजो कृपेचो आशिर्वाद तुजो मोग तुजी कृपा आमचेर सगल्यांचेर आनी खेरीत भाशेन आयच्या दिसा आमच्या वस्तुऱ्यांचेर तूं देंवय
Tuja gawa Torah, Tuja gawa Koima, Vahavo Sasana Sasana. Tuja Otyanawa, Koima Gai Kau Bapa. 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 Uto eklos tu, Boris disfrutotus, Mohapit visuru, Tuje monche deva, Omoga Bapa Acha. Tuja Otyanawa, Koima Gai Kau Bapa. Tuja Otyanawa, Koima Gai Kau Bapa. गायन घेऊया I4 पेज नंबर 117. I4. Amen.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू कृपा आयचे मिसाचे भेटेन तुमकां आनीक एक पावटी मायमोगाचो येवकार आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून जीन फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज आलिशा पेरेरा आमचे यूथ प्रेसिडेंट आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी ताचेय पासत करीत भाशेन मागुया आमची फिरगोची पासत मागुया आनी सगळी आमची मागणी जी आमी आयज ह्या मिसाची सुरवातेक देवा मुखार दवरल्या ती देवाक उबारुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं म्हजेशी परतून येयात आनी म्हजेशी परतून येवंक म्हज्यो आज्ञा पाळात भाव भयणीनो ह्यो देवाच्यो आज्ञा आनी देवाशी परतून येवपाचो उलो आनीक एक पावटी आमच्या कानार सादता तेन्ना आमी सगळीं आमच्यो जायते पावटी आमच्याच मनाची आमच्याच निबोर मनाची आमी जाल्या आमच्याच वाद्याची जाल्या देखून हे मिसाची सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या दुलोप बापा आमची काळजां तुज्या मोगान भर आमच्या पातकी सोयंबाच्यो वंडावण्यो दोमावंक आमकां बळ दी आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणें चलून सर्गीच्या सुखाक आमी पावूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना ओजियस प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा इस्रायल पोरचे सर्वेस्परा तुज्या देवा सरशी पोत्तून येयात तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें जालें गोट्टण कोणती दुखीची उतरां घेवन सर्वेस्पराशी पोत्तून येयात ताका म्हणात आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या वोंटांनी आमी तुका वाकाणीची भेटोवणी कोरच्याक सगलें आमचें खोटेपण काडून उडय आसिरियेच्या आमची सोडवण करूंक जायना गोड्यांचेर आमी चडोन बसची नाव आमच्याच हातांनी केल्ल्यो वस्तूंक आमी पोत्तून आमचो देव म्हूण पाचाची नाव कित्याक तुजें सवें अनाथांक काकलूट मेळटा तांच्या अविस्वाशीपणाक वखद लायतलो सगल्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग कोत्तलो कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो कोडसल्लो दोवा वरवीं हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनी कोणयो सारको तो वचतलो लिबानाच्या रुखा परी तो पाळां घेतलो आनी तांचे फांटे पयस पयस पावतले तो आजितेना वरवीं सुंदर आनी लिबानाच्या देवदारा परी दोमदोमीत जातलो म्हजे सावळेक ती बसूंक येतली गंवाचें तांकां खूब पीक मेळटलें डाकांचो मळो ती रोयतली आनी लिबानाचो इतलो नांव वस्तो सोरो तांकां मेळटलो कुड्ड्या देवा लागीं एफार्माक आनीक कसलो संबंद उरला ताचें मागणें आयकता तो हांव आनी ताचो सांबाळ कोत्ता तो हांवूच हांव एका सोड्या जियेतल्या सुक्या रुखा सारको म्हाकाच लागून तुमी सुफळ जातात शाणो मनीस ही उतरां समजून घेवं जाणाद मनीस
ताचो अर्थ शिकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीत. बरीं मनशां ताचेर चलतात, पूण पातकी मनशां आडलून पडटात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब: हांव सर्वेस्पोर तुमचो एकलोच देव, म्हजें आयक. जबाब: हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. ओळखून येना तसलो हो ताळो हांवें आयकलो. तुज्या खांदार जूं दवरलां तें हांवूच काडटलों. पाटी वेतेचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयतलो. तुज्या दोळडीरपणांत उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. जबाब: हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. वादळाच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली. मेरेबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरजे म्हजे शिडकावणेक कान दी. इस्रायला, तुवें म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार. जबाब: हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक बुजू नाकात. जाणें इजिप्तांतल्या देसांतली तुका भायर काडली, तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. जबाब: हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. म्हजे पोरजेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार. इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दवरली जाल्यार. बऱ्यांतलो बरो गोंव दिवन हांव तुमकां पोसतलो आसलो आनी खोणपांतल्या मोवान तुमकां दादुशी कोत्तलो आसलो. जबाब: हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. उद्गार. जिवीत बोलदात म्हणटा सर्वेस्पोर, सर्गेचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. एकदां धर्मशास्त्र्यांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितरली पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच धनी आनी तुज्या दोनया देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचेहून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसोच आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणां आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज आमी अंतरराष्ट्रीय वस्तुऱ्यांचो दीस मनयता. आनी वस्तुरी म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितान कितें, कशी, कित्याक हें आमकां सगल्यांक खबर आसा. वस्तुरी विरयत आमचें जिवीत एक इनकम्प्लीट उणें कशें. जाल्यार देवान जरी तर आमकां येदें व्हडलें देणें वस्तुरीचें दिलां जाल्यार तें जिवीतूच. आनी ह्या जिवितान आमकां जी देणी मेळ्ळ्या ती घेवन देवाक चिटकून रावचे सुवातेर जायते पावटी चुकून पयस वेता.
आनी देखूनच हो उलो आमकां परतून परतून आयज ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां हो उलो परतून म्हजेशी येयात, इज्रायल परजे परतून म्हजेशी येयात. आनी इज्रायल ओजियस प्रवाद्याच्या जिवितान देवान खेरीत भाशेन ओस्तोरे वरवीं ज्यो घडण्यो घडून हाडल्यो तातूंतल्यान देव आपले परजे कशे भाशेन परतून घेवंक रावता हें आमकां दाखयता. बो करून जेन्ना ओजियसाची पतीन ताका सोडून गेली, एक पावटी न्हय, 2 पावटी न्हय, पूण 3 पावटी, आनी 3 पावटी देवाक प्रश्न ओजियसाचो कितें करपाचें जाल्यार देवाचो जबाब इतलो, चल वच आनी तिका परतून घेवन ये, वच आनी तिका परतून घेवन ये. आनी ही ओस्तोरी म्हणजे ओजियसाची पतीन जाली खुणां हे इज्रायल परजेची जी परतून परतून चुकता, परतून परतून पातकान पडटा, पूण देव तिका परतून आपणाशें हाडटा. भाव भयणीनो, आयज आमी कसली परजा, आयज जे परजेन आमी जियेता देवाक आमी कितलीं चिटकून आसा. भावार्थी आमी, भावार्थ आमकां शिकयला आनी क्रिस्ती भावार्थ आमकां सगळी दोतोन कांय बरे भाशेन शिकयता. व्हडली आज्ञा आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान आयकूंक येता, जाचेर आमच्यान म्हणूंक जाता आमचो क्रिस्ती धर्म धरलेलो आसा, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आनी देवाचो मोग म्हणटा तेन्ना ह्या देवा मुखार आनीक दुसरो कोण देव ना. ह्या पासत पयल्या वाचपान आमी आयकलां तशें आमच्या हातांनी केल्ल्यो मुर्त्यो आमी तांकां देव म्हूण मानचे ना. आमच्या हातांनी केल्लीं आमी मनशां तांकां आमी देव म्हूण मानचे ना. कित्याक देव एकलोच, एकूच खरो जिवो देव, आनी ह्या देवाक सगल्या मनान, सगल्या काळजान, सगल्या आत्म्यान आनी सगल्या बळान ताचोच मोग करप, ताकाच परनिपाट करप, होच देव म्हूण मानप. तरी आसतना जायते फावटी परजा कशी आमी चुकत्या. ओ क्रिस्ती भावार्थी कशी पासून आमी जायतीं जाणां चुकलेलीं आसा देवाचे बाबतींत. आनी आयचें जें वातावरण आमी, ज्या वातावरणान आमी आसा तेन्ना सगळे देव हो कोणूय देव जाल्लो आसा. एकामेकाक रेस्पेत आनी मान दिवच्या नांवान आमी देवाक काडून कुशीन उडयल्लो आसा. आनी ही व्हडली चूक. जायते जाणांनी ह्यो चुकी भोव करून क्रिस्तांव जावन वा क्रिस्तांव नांवां घेवन आमी ज्यो मुर्ती पुजा करता वो दुसऱ्यांचे धर्म पासून भश्टायता आमच्या फायद्याक लागून, हें एक व्हड वायट. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज ह्या दिसाक आमकां ही खेरीत करपा मागुया. आमी समजून घेवंक, सगल्यांनी आमी समजून घेवंक घडये आमी वेगवेगळ्या ह्या समाजाच्या वेगवेगळ्या पावंड्याचेर आसा. थोडीं जाणां घडये आमी पदवी घेवन आसा, थोडीं जाणां घडये आमी फुडारी, थोडीं जाणां आमी घडये बेश्टी सादी मनशां. आमी कोणूय जावं, खंयचेंय जावं, देव तोच आनी देव एकूच. आनी ह्या पासत ह्या देवाक परनिपाट आनी नमस्कार करता आसतना आमी केल्ले देव न्हू, पूण देवान आमकां केल्यात. देखून हेंच मानून घेवन होच देवाचो योद्न जो जेजू क्रिस्तान खूद खुर्साचेर केलो आनी आपलें बलिदान आमच्या पातकां पासून केलें, हेंच बलिदान आतां आमी ह्या आल्ताराचेर करता. तर हें बलिदान आमी ओपुया. ह्या बलिदानान आमी आमचें जण एकल्याचें जिवीत ओपुया. ह्या बलिदानान खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक सगल्या ओस्तोऱ्यांक आमी ओपुया. ह्या बलिदानान खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक ओस्तोऱ्यां लागीं जांचो संबंद आसा त्या सगल्या दादल्यांक आमी ह्या आल्ताराचेर उबारुया. ह्या पवित्र बलिदानान सगळीं भुरगीं जीं आसात ओस्तोऱ्यां वरवीं जल्माक आयल्यान आनी जायते फावटी ह्याच ओस्तोऱ्यांक आयज किकोन करतात, मान दिनात, असल्या भुरग्यांक, तशेंच जीं भुरगीं आपल्या आवयांचो वो ह्या ओस्तोऱ्यांचो मोग करतात, तांची काळजी घेतात, तांकां ह्या आल्ताराचेर उबारुया. आनी हो आमचो संवसार ओस्तोऱ्यां वरवीं सोबीत, सुंदर आनी देवाक मानता तसलो जावंक आमी मागुया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42.
C32. Sporadeva, svicardo, vedene, e soria udiace, si petru bramata, duši gore pete, katasutnu kroče, jadnik povitrutra, utola, Urnusa, Yasoria Udiaso, Sushete Kono, Patola Kristache, Urrokot Krasaso. म्हज्या भाव भयणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, आमी भेटोवंक हाडल्या त्या दानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दिश्ट घाल. ती तुका मानतात तसलीं जावं आनी आमकां तारण जोडूंक उपकारूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारान सासनाच्या देवा, सर्व खाड्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताच्या वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दबावन दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. तोलपरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उंचोटी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता तांकां सोय. उंचोटी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्यात. तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगो टुया तुझ्या कुसाने पुनोशी होणपोणा फुर्फी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देव आमचो मोग करता आनी ह्या पासत आमकां परतून परतून आपणाशी आपयता आनी आपल्या मोगाची आज्ञा आमकां उगडास करता. ही देवाच्या मोगाची आज्ञा आनी मनशा सवें आमचो मोग वयर काडून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक येता. ती आमचेर झट्टी आनी कास्त हाडिना आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवनाका. आमेन.
वचो ही तुझी आज्ञा याका तुवें आमचो मोग दिलोय तो सोचेका मेकाचो आमी आतां मोगचो बाबाक तुजो मोग केलो तो सोच केलोय तुवें बाबाच मोगाक तूं राबूय तशेंच आमी तुज्या रावचे तुझी आज्ञा याका तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगचो ही तुझी आज्ञा याका तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगचो प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ह्या बलिदानान आमकां वांटो दिवन तूं आमच्या काळजांनी घालताय तो मोग आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक फळादीक जायसो कर आनी आमी स्वर्गार पावसोर तुज्या जिवान आमकां ओदीक ओदीक बोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयज सांजे पवित्र कुर्साची वाट सुरू जातली 5:15 वाजता. मातशें चोत्राय धरची. आयज 5:15 वाजता पवित्र कुर्साची वाट जातली. भाव भयणीनो, पादविगार कसो सयेक घेता आमच्या पातकुराच्या नांवान, तशेंच सगल्या दादल्यांच्या नांवान, तशेंच सगल्या भुरग्यांच्या नांवान अस्तोऱ्यांची तोखणाय करूंक आयज ह्या अंतरराष्ट्रीय अस्तोऱ्यांच्या दिसाक, इंटरनॅशनल वुमन्स डे, तुमकां सगल्या अस्तोऱ्यांक देव बरें करूं म्हणून बो करून जो वावर तुमी करतात तुमच्या घोराब्यांनी, तुमचें योगदान तुमी दितात समाजान आनी खेरीत भाशेन आमचे फिरगोजेच्या वावरान जायतीं जाणां तुमी वेगवेगळे तरेन मिसळ जाल्लीं आसात. खेरीत भाशेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगल्यांक बरें मागता. हॅपी वुमन्स डे. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोज गवळीक सबे पासत मागणे. सर्गींच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रचल्यात. तुज्या पुता जेजून मोगान आमकां सोडयल्यात. तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसाक मागल्या. तुजो मोग चाकून आनी सगल्यांक वांटूं आनी तुजो वावर चालू दवरूं ह्या गवळीक वर्सान
आनी आमच्या दोन प्रांतांत सगळ्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविगाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोवणे वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापणे तयारेन उमेदीन आनी व्हडा मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासनाच्या सासनाक. फाल्यां आमी आमचो नायट विजील करता. सोनवाराक सांजेर 10 वाजता सुरू जातलो आनी सकाळीं 5 वाजता मिसाचेर हो नायट विजील सोंपतलो. खेरीत भाशेन मागचें हो नायट विजील बरे भाशेन जावं. जितलीं जाणां तातूंत भाग घेतलीं तशेंच हो नायट विजिलान आमकां आदार दिवंक येता फादर वॉल्टर डिसुजा ताचेर आनी ताच्याय टिमीचेर देवाचो आशिर्वाद घालूंक आमच्या तरणाट्यांचेर देवाचो आशिर्वाद घालूंक खेरीत भाशेन तुमी मागचें आनी जाता ते भाशेन सगल्यांनी ह्या नायट विजिलान वांटो घेवचो. गायन घेऊया I9 पेज नंबर 119. I9. Jesu, oczy